पळयल्या उपरांत तुमकां गमतले आनी तरेतरेचे एक्टिविस्ट आसात गोंय सामावपाक ओ मनशाक खंय वायट रस्त्यान गेली जाल्यार बऱ्या रस्त्याक हाडपाचे एक्टिविस्ट असतात देखून आमचो पॅरिश प्रिस्टा कडेन मागता फ्रांसीस डायसा कडेन मातसो माचयेर वयर येवपाक देव बरें करूं मागता फुलांचो तुरो पेटोवपाक आयज तरेतरेचे एक्टिविस्ट कित्याक म्हणल्यार ते तुमकां सजमल आसतले जेन्ना मनीस वायट रस्त्यार पावता जाल्यार ती वायट कर्तुबां करतात आनी बऱ्या रस्त्यार हाडपाचो एक्टिविस्ट करता पॅरिश प्रिस्ट ताका ताळी मारया आनी आमचें जिवीत ताणें वायटाचे बऱ्यान घातलां म्हणून ताका देवाक आर्गां दिवया सगळ्यांक तुमकां रेमीत साहेबांची खुशाल बरीच पोरा भोंवडेता एक म्हाका हिंगा ह्या तियात्राक एकदम बरें दिसता ते डॉमिनीक वेट सांबाळटा 8 म्हणलेलो 8 सुरू केलो शाबासकी तुमकां दुसऱ्यांनी तो एके भाशेन एक्टिविस्ट वेडाचो आमी ताका साकार दिता ताकाय तेंको दिता आनी हो तियात्र हांव जाणा डॉमिनीक खूब बिजी निमण्या वक्तार पासून तियात्र पळयतालो गेल्ले सुमान पासून 6 पड्डो आसलो हे ग्रुपाचो खूब तोकस घेतला आनी खूब चिंतपी आनी आयज ह्या तियात्रांत ह्या एक्टिविस्ट तियात्रांत आमी ताची कला दुबावणे नेणारपणूय ते ताची जाणवायच ती ताका आमी परबी दिता आनी ह्या तियात्राक सगळे बरे हे सांगता देव बरें करपाक तसोच आमचो एक एक्टिविस्ट जायते फावटी म्हणटा पॉलिटिक्साक भितर सरले म्हणटकच ते पयशे करतात आनी ते पॉलिटीक म्हणटा सगळेच मनीस तशे आसनात कित्याक तातलो एक मनीस तरी बरो आसतात आनी आमचो डायनेमीक कावन्सिलर बाब शिलू आख्ख्या गांवांत तो आपलो मोलादीक सोंतरी घेवन पावसान सोंतरी घेवन चलोवन तो काम करता कित्याक तो स्कूटरी चलयना आनी गाडी चलयना देखून मागता बाब शिलू कडेन माचयेर येवंक तशेंच तुमी जाणा आतां गोंय आमचे फुंच्या बेसार पावला ते आनी गोंयचो बेस जाला बांगलादेश तरी बांगलादेश हा तो गोंय सामावपाक एक 25% तरी आतां उरलेले आहा आनी हे गोंयचे वातावरण आमचे जे बदलला ते जाग्यार घालूंक आमचे एक्टिविस्ट भाव वावुरतात आपल्या जिवाचेर रिस्क घेवन आनी सद्याक तिंगा टायम ना ते रोखडेच वचपाचे आहा आमचे तियात्राक मुद्दम ते हाजीर जाल्या देखून काळजाची कोलायन तुमच्या नांवान आनी 10 जाणांच्या नांवान तिका देव बरें करूं म्हणटा आसोळडेचो आमचो एंटनी देव बरें करूं तुका तशेंच मागता आमचो शंकर पडगेत ताकाय तेजो आवाज तेजो व्हिडिओ पळयलो म्हणटच हांव इतलो उर्बेन जाता आनी तुमच्या वावराक लागून हो एक्टिविस्ट तियात्र बरयला आनी तुमकां मोल दिवपाक तुमच्या वावराक देखून मागता तुमकां दोगांय कडेन मातशें माचयेर येवपाक शंकर बाबाक फुलांचो तुरो पेटोवपाक तशेंच मागता बाई कडेन आमचे एंटनीक तुरो पेटोवपाक पणसोदार काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमचो एक थोडो टायम हांवें घेतलो पूण कांय नेचो हो टायम गेला तो उरला ते गोंय सामावपाक आनी मागता ते गोंय खंयचे तरेन आसले आनी कशें आसलें आनी कितें जालां तो शंकर बाब तुमकां सांगतलो देव बरें करूं फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार एक्टिविस्टांक रेकग्नायज केल्या बद्दल ह्या तियात्राच्या मार्फत आयज हांव जाल्यार एक्सिडेंटल एक्टिविस्ट हांव कितें व्हडलो एक्टिविस्ट अशें न्हू म्हाजे कडेन कशें जाता तशें हांव काम करता पूण फकत आयज जेन्ना राजकारणी फेल जाता तेन्ना एक्टिविस्ट तयार जाता सगळ्यांची तीच परिस्थिती आहा आमकांय व्हडलेशें उलोवपाची उमेद ना राजकारण्यांनी जर काम बरें केलें जाल्यार हे गोंय वचतलें पूण आयज आमी पळयता आमची शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे आमचे वेळे मँग्रुव्ज सारखे धोक्यान आहा सारखे म्हणून आयज आमी डेली वावर करता आनी त्या वावराक तुमचो साथ जावो तुमी लोकांनी जर साथ दिलो जाल्यार आमी हे गोंय वाचोवपाक शकता एकटे आमी कांय करपाक शकना सो हो वावर तुमी आयज रेकग्नायज करून हे तियात्र घडयल्या बद्दल हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच
तशेंच मागता आमचो एंटीन बाबा कडेन 2 उतरां उलोवपाक. मोगान येयलां जायना आसलोलें आयज सांगलो हांवें आमकां आनी 2 फंक्शन हाय आम दोगोय वचपाचे दोनी कडेन. बट आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू आय लव यू ऑल. आमकां जात तें आमकां जाय आमी चुकताय. एक्टिविजम चड कालां गेले ते 10-15 वर्सांनी. हेज्या पयलीं एक्टिविजम हितून आसलोलें आनी हें कितें जाता देर इज अ डिस्प्लेसमेंट थियरी म्हणटाय. एक वस्त रीत केली जायत त्या जाग्यार दुसरी वस्त भोगता. जर तर आमगेलें गोंय ओपोजिशन बरें आसलो जायत एक्टिविस्ट घर बसता आसलोले. म्हाका शॉक ना आंबेलसान रिबंदर येवपाक. एक्टिविस्टां मान दिलो तुका मान मागयता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी दीस इज अ क्लॅप फॉर ऑल ऑफ यू. कित्याक तुमी येयली तियात्राक आनी तियात्र म्हणल्यार म्हज्या रोगतानूच आहा. आमी जायते आमचे कडेन जाता ते भाशेन सगळे एक्टिविस्टूच तो सांगता ते भाशेन तियात्रिस्टूय एक्टिविस्टूच. थँक्यू. देव बरें करूं. मोग आसूं सगळ्यांक. दादाजी कोलायकान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी तुमी आमचे गोंयचे एक्टिविस्ट देखून आतां पळयात. थंय चलता तो भ्रष्टाचार लोकांचे नोदरेक हाडला. आनी जाणा रिचिका तो भुटानीचो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा तो असो मांडलेलो आसा. 700 फ्लॅटां आनी त्या 700 फ्लॅटांत 700 स्विमींग पूल. आनी हाका लागून त्या गांवांत रावतले नीज गोंयकार सारखे टेन्शनान आसा. आनी हाकाच लागून ते आमी एक्टिविस्टांनी आनी ते गांवच्या लोकांनी मेळोन हो सरकाराक उलो मारला. गोंय आनी गोंयकारां पासून तोकोच घेवन कसलो फायदो जायत काय? गोवा almost 75% finished. No more. नेगेटिव्ह थॉट्स फुडें घालून गोंयचो बरो वांट करतल्याक तूं कित्याक फाटीं ओडटा? आयज तांच्याच वावराक लागून आमच्या गोंयांत जायत्या गांवांनी झाडां पाळां, शेतां भाटां, दर्या आनी नदी आयज नासो तेणी राखून दवरलेल्यो आसा. कित्याक सोंसमोना तुमी? आमच्या गोंयांत कॅन्सराचें दुयेंस लागला. हाती भायर गेले आतां. कॅन्सराचे कितले कॅन्सराचो मनीस जालो जाल्यार पासून आपणाची कुर्त सांबाळून दवरता. तेच भाशेन आमचे एक्टिविस्ट भाव आमच्या गोंया पासून आपलो जीव रिस्कार घालून ते झगडत आसात. आनी जाणा रिशिका जेन्ना आमचे गोंय महाराष्ट्रांत घालपाचें आसलें तेन्ना एकलोच नीज गोंयकार एसेंब्लीन पावुल्लो आनी तो जावन आसलो डॉक्टर जग देसिकेर. आनी ताच्याच वावरा वरवीं हें गोंय गोंयकाराक उरलें.
तुवें बस दिली ते गाड्या खबर सांगत मरे तू गाडी उबान होईल म्हणून बरं जालें तो रस्त्यावर वागलो आनी पोटा मातशें गुडगुड जावन जाल्यार ती वचपासून सुसेग ना जालो आज कोणे गीत कोण ते पंचायत मरे ते आनी तो गाड तो तुगे रूम हांव गाड्यारूच न्हिदतालो आनी म्हजें पोट भरतालो गोंया पासून मरून कोणा रे ते काम करपा जाय आमी अजून संवसार चोयला रे हांवें चोयलो ना बाबा तो संवसार कसलीच दिवपाची गरज ना हांव आसतना सरपंच मॅडम काकूत कर म्हजी काकूत कर मॅडम काकूत कर कोण मेल रे तुजो सोड हात केजो तूं तेगे गाड उबान वरोन फिट केलो पावर दोका माझ्या मामीचो येतो सपोर्ट मनात चेडो माझो तुजो बायल भुरग्यांक दुडू धाडटा म्हयन्याचो पोट्टो घोस मागार भुरग्यांक कांयच एक उणें कोरिना सदांच खबर घेता फोनार तूं आपले घरच्यांक केन्नाच गमयना कामाक वेता दुयेंस पासून आसल्यार कुटूंब सांबाळून तो साकरीफीस करता आपल्या बारगेवन खानार मनशाचेर येता थोड्यांक सांगल्यार दिसता फोटी कोणेन वतान काम करून पांय आपल्यो लासून घेता काती इतलेच बापूय दुयेंसान परदेसान सोंपल्या बारीक शिकल्यार तूं कितें केली इतल्या स्वामी लिंग मेळोंक ना कोटा घालूच्याक मुठभर माती इन्स्पेक्टर आणि इतल्या रातचो तू कोणाक सोदता
सॉरी टू डिस्टर्ब यू साशा, हांव तुका सोदता कारण तुजेर एक FIR रजिस्टर केल्या. FIR रजिस्टर जाल्या? हांवें कितें चोरला? तूं कोणाचो खून केला? आनी इतल्या रातचो जेवणाच्या वेळार यू आर हॅरेसिंग मी. शो मी माय अरेस्ट वॉरंट. तू जेयता म्हणून कितें म्हाका सोपोवन पडटलें? तोंड सांबाळून उलय. तोंडान शीत घालच्या आदी न्हिसता तो कांटो चाबी नाका. तुज्या घरान तुवें एक अंडर एज भुरग्याक कामाक दवरला म्हणून तुजेर एक केस रजिस्टर जाल्या. चलता ते पळय. वयता तिंगा चरस गांजा.